सगळी आमी उबी रावन सुरवातेचे गायन गावुया. हे मोच्या उगडासा खोरात A14 पान 7 A14 पेज 7. हे मोच्या उगडासा खोरात Jezuची आज्ञा आजच्या मिसान सोंपलेल्या फ्रांसिस्को डिसोजाक जेवच्या जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे ओतम्या बसत मागुया. रेबेका गोन्साल्वीस आपलो वाडदीस समोर उमता. रेबेकाचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र मिसाची भेटेंत फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. दुखतोरून म्हणुया. हांव आवातकी सर्वोदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या वाचोत वागेवन सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पोदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या मोहिमान देवाकूच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टात संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देव आसा
तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्राक, सोम्या देवा देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तू बापाच्या उज्यात बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा समेस्तांच्या बापा, देशाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच तळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केली. पवित्र स्नानाचे जरीत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजी भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तो स्थिर बाबार्थ सांबाळून आनी आमच्या कन्यांनी तीच भुरग्या भक्तीची दाखोवंक सदांच आमकां एकवटान जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आदीं लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंवांची पाट सोडिनासलो. इतलें म्हणसर अजाप जावन सगळो लोक तांचे वाटेन सालमांवाचें म्हणलेल्या दारवांट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पडयोन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वो कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावूनच आसात? आमी आमचे खाशा पदवेन वो पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायल्लें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावन दिलो आनी एका खुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी आंगा पडयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर भावार्थ ठेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोग भोगूंक जाय म्हणून सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलेलें तें ताणें हे भाशेन शात्ती पावयलें. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सरशीं परतून येयात. हे परी तुमची पातकां भोगसतलीं आनी सोरेस्पराक कडसून तुमकां बुजवण्याचो काळ येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलेल्या अभिशिक्ताक म्हणगे जेजूक तो तुमचेशी फाटयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांचें तोणी देवान परगट केला तो सगळ्या वस्तूंचे नवसोडण्याचो काल हे पर्यंत जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलें तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पोज्जेंतलो भायर रावचो.
खरेंच संवेलाथावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसांची खबर आदी फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक अब्रामाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संस्थे वरवीं प्रितुमेच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगळ्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडोवंक आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जीवन केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. म्हणुया, सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमचे देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोचणांचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोडार दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यान हेणें तेणें उपतलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतली दर्यांत मासडी सगळेंच ताचे आदीन केलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. उबी रावया. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एमाउसा थावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमलोल्या इकरांक आनी तांच्या संगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणे अडकलो ते सांगले. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पडयतात ते भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यांत आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासल्यात ते कित्याक. म्हजे हात पळयात, तर हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात, तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार ती तरूय दुबावताली आनी इतली ठोठाकलोली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा. आनी तांणी ताका भाजलोले मासडेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसतलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच.
मोइसेसाची सोमूर्त प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जे बरयलोले आसा तितलेंय खरें जावंक जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजोवन ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरोन सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्यांतलो पुनर्जिवोन जावंक जाय आनी जेरुसल्याथावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचे बोगसोने सगल्या पोरजांक परगोट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाडी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टानो, आयच्या जिवितांत आमी पळयतात सगळे कडेन उचांबडाय आसा आनी जिवितांत जायत्यांच्या जिवितांत आमकां शांती दिसून येना. कित्याक आमी ह्या जिविताचे राटावडींत फसलोले आसात, ह्या जिविताचे राटावडींत गूल जाल्ले आसात आनी आमकां दिसता आमकां ती वस्त गरजेची व उमके म्हज्या जिवितांत हांवें पावोवंक जाय व तें करूंक जाय, तें जिखून घेवंक जाय. आनी अशेंच एक तरणाटो जायते शेगडे आदीं आपल्या जिवितांत संवसारी नोदरेन व्हड जावंक सोदतालो. तो एक सैनीक वो एक बरो जनरल जावंक सोदतालो आनी आपल्या कुटुंबाचें नांव वयर काडूंक सोदतालो. आनी अशेंच तांचे आनी दुसऱ्या तांच्या दुस्मना सवें झूज चलता आसतना ताच्या बेंडाक एक कॅनन बॉल लागता आनी तो जोखमी जाता. ताका कैदी कशे ते थंयसर वतात आनी सुमार 2-3 म्हयने तो तांचो कैदी उरता आनी उपरांत ताका ते घरा धाडटात. घरा गेले उपरांत ताच्यान आपले पांय जोखमी आसून ताच्यान चड कांय करूंक जायनासलें. तो बाजेरूच आसलो आनी ह्या वेळार तो आपले वाचप वो कितें वाचूंक सोदतालो. ह्या पासत आपले भयणीक म्हणटा म्हाका कितें तरी वाचूंक दी. आनी त्या आख्या महालांत पवित्र पुस्तक आसता आनी सांता भक्तांची थोडी पुस्तकां आसतात. आनी हो तरणाटो हें वाचूंक लागता आनी जशें तो ह्या सांताचें जिवीत वाचूंक लागता ताचे भितर कितें तरी बदलता आनी तो आपलें जिवीतूच एके भाशेन बदलता. तो पवित्र पुस्तक वाचता, तांचे प्रेरणा घेता आनी ह्या वरवीं आपलें जिवीत क्रिस्ताक समर्पिता. हो मनीस जावन आसलो सांत इनास ते लॉयला आनी ताणें आपल्या जिवितांत ह्या उपरांत जेजूचो पाटलाव केलो, जेजूक गोवाय दिली आनी जायते जाणांक जेजूशी ओडून हाडलो. आमी जाणात सान फ्रांसीस शावेर लेगून ताचे प्रभावान व ताचे देवाचें उतर जे तो परगोडटालो ताचे वरवीं ताचेय जिवीत बदललेलें. तर आयज मोगाचे इश्टानो, आमच्या जिवितांत जावं उचांबोडाय आसा वो कसलेय आमी भार घेवन आसात जावं टेंशन घेवन आसात, ते आयज आमकां जेजूच्या पांयाशी दवरूंक उलो. कित्याक जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर आनी हो शांतीचो कुंवर आयज आमकां जण एकल्याक शांती दिवंक येता. सुदैवाच्या समजणे प्रमाणे शांती हें उतर म्हणल्यार फकत झूज ना तशें न्हय, पूण आख्ख्या मनशाचें टोटल वेलबिंग ऑफ द पर्सन, आख्ख्या मनशाचें बरेपण ते पळयताले. आनी ह्या पासत ते जेन्ना शांती मागताले देवा थंय तेन्ना ते शांती आपल्या जिवितांत, आपल्या कुटुंबान, आपल्या शेजाऱ्या समाऱ्या मदें, आपल्या समाजान तशेंच आख्ख्या देशांत ते शांती मागताले. तर आमी जोरी तर आयज जेजूशी येता तेन्ना आमी असली शांती मागुया. शांती आमकां आमच्या इमोशन्सा बाबतीन, आमच्या आत्मीक बाबतीन आनी आमच्या मानसीक बाबतीन. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज संवसारान जोरी तर शांती ना जाल्यार आमकां उलो शांतीचे दूत जावं, जशें जेजू कडेन आमी शांती अणभवता आनी ताची शांती आमकां घेता तेन्ना आमी दुसऱ्या मदें शांती विस्तारूंक आमकां आयज उलो. ताचे शांतीचे परगोटणार जावं, शांतीचे दूत जावं आयज आमकां जण एकल्याक जेजू उलो करता. आनी हीच शांतीची खबर आमकां ह्या शुभ वर्तमानान मेवता.
शिसांच्या जिवितान उचोंबडाय आयिल्ली जेन्ना जेजूक जिवेशी मारलोलो सोगले शिपडोन गेलोले आनी थोड्या शिसांक जेजू पुनर्जिवन जावन जेन्ना तो थोड्या शिसांक ताणें आपले पुनर्जिवनपण जावन तो तांकां भेटलोलो तेन्ना दुसरे उरलोले शीस जे तांकां भेटूंक ना जेजू तांकां मेळूंक ना वा भेटूंक ना ते दुबावान आसलोले तांच्या काळजान आजुनूय दुबाव आसलो उचांबोडाय आसली भिरांत आसली आनी ह्या पासत जेजू आयज तांकां भेट दिवंक येता तांकां घोटाय दिता आनी पवित्र पुस्तकांची उतरां तांकां आनी एकदां समजूंक आदार दिता तर मोगाचे इश्टानो आमच्या जिवितान उचांबोडाय येता तेन्ना आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांत शांती बिगडला तेन्ना आमी पवित्र पुस्तकाचो आदार घेवया जेजूच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया पवित्र पुस्तकान बरयलोलीं उतरां आमकां धीर घोटाय आनी आमच्या जिवितान आमकां शांती व्हरूंक आदार दितली आनी जेन्ना हांव शांत आसा तेन्ना हांव दुसऱ्यांकूय हे शांती दिवंक पावता तर पयलीं आमी आमकांच आमच्या जिवितांत शांतीची खुणा वा शांतीची खुणा आमी जावया आनी हेच परी आमी जेन्ना शांत आसात तेन्ना हीच जेजूची शांती आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्यो तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेतात तेन्ना आमकां जोण एकल्या की कृपा मागुया आमी जेजू भाशेन शांतीचे दूत जावंक आनी दुसऱ्यांक आनी ह्या संवसारांत शांती शिपडावंक आमकां जोण एकल्याक कृपा आनी बोड ह्या मिसांत मागुया बेडोनेक आमी गायन गावया C3 आमची सगळीं गुपीत चित्रां पान 19 C3 पेज 29 आमची सगळीं गुपीत चित्रां आमची सगळीं गर्दी दुकां आमचे आवडे आमची काळजां येसू काबे टोय दावोद्या तुझे बेटे बोरी सगळे जावो कामी गोंड्याचे कुडके कशे जावं सोऱ्याचे देवे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे तुझे बेटे बोरी सगळे जावो कामी गोंड्याचे कुडके कशे जावं सोऱ्याचे देवे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सोडपो दिता देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेन आमचे आनी हासी पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्वर मानून घेवं मोगाळच्या बापा ही पास्क पोरबी सोमयार पवित्र स्नानांत नव्यान जल्मल्यान तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पित हांव तें तूं दोळ लायन मानून घे आनी तुका विस्वाशीर रावूंक आम्हा समेस्तांक तुजो आदार दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिलवासुया वयवाचे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हड त्या दोबाज्यान आमी करची
कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतसाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सव दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण संसंग वेचचे आनी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें, हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठूया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडबणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या हांव समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराम, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारिल्ली तुजी पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे
भाग्यवन दंडूत आमचो आस्करी भाग्यवन मिगेल आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगीताची महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. जेवन जेजून शिसांक शांती तुमकां हो निरोप जेवन जाल्या उपरांत दिलो. पीस मीन्स टू बी in good or right relationship with God and fellow men. राष्ट्रामध्ये, मनशामध्ये, कुटुंबा सभे, पवित्र सभेन सगळ्याक शांती विस्तारूंक, शांतीन आमी जिवंक आनी शांतीचे साक्षी आमी जावंक देवच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी तूं आमची पातकां मागूस आनी आमकां तन्नेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरमिडारा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदका खातीर सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभर चलयता ससनेच्या ससनान. आमीन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमी चुकतेले ओस्कोत पातकी सावनूय आमकां भायर आयना पूण आसा तशें आमकां मानून घेता आनी आपल्या एकचारान जिवंक धाडटा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन गावया. आमचे मोदल्या कोणाक D1 पान 40 D1 पेज 47. आमची मोदल्या कोणाक दान लागल्या ओत्मो आमचो सुको कोणाक लागल्या ओत्मो
काळी जोंद्रेका देवाक ओदरेदा आमचो मत्नो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी जोंद्रेका देवाक ओदरेदा शितोर उदक व्हावता Gosia, tam baguciak, nowo ciudiuciak, sitoru dodwałta, wałta Gosia, tam baguciak, nowo ciudiuciak. आमचे काळी जोंद्रेका देवाक ओदरेदा आमचो वत्नो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी जोंद्रेका देवाक ओदरेदा सोगली उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारनी घेवंक तयारी करतेल्या डिकन बोरिशा पासत मागणे. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कोराराचो परोम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनियारपणांत तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाक बोरीस मुनियारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विंचून काडलो म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय म्हूण मागता. पुर्तेपणी आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान परगटूंक विस्वाशीपणी आनी भोक्तीपणी संस्कार समारंभ आनी तांबो नासतना मागणें करूंक जेजूक तो उदीक चिटकून रावूंक बापा बरी खबर परगटूं हातयार ताका खोर तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजांत पेटय आनी ताचे भोक्तीन याज्ञिकी संस्कारनीक तयारी करूंक तांकां गोठायेचो ओत्मो दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परांच्या बापा, आमची सडवण समोर रमून आमी तुका गोमा उंडो आनी दाका सरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सालमती पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी चड पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात शांतीचे दूत जावं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार आमचे सदां भाशेन सवरांचेर मीस आसतले आनी मिसा उपरांत परम संस्काराक आमी दवरतले, मागणी करतले, भोजन करतले आनी भोजन 8 वरांचेर सोंपतली. इगोर्ज 8 वरां पर्यंत उक्ती आसतली. जाता तितल्यांनी आमी थोडो वगत जेजूशी येवया, जेजूक सांगात करुया आनी ताचो आशिर्वाद आमचेर घेवया. जायते प्रश्नांक आमचो देश, आमची पवित्र सभा फुडो करता. आमी पयले सुवातेर
बरी भाशेन इलेक्शन जावंक आमची तालिगांवची पंचायत इलेक्शन्स आसात, मागीर देसाची इलेक्शन्स आसात आनीक सगळे देशांत तशेंच सगळे संवसाराक शांती आसूंक मागुया. काल तायवान वाठारांत एक व्हडलो दोन काम जाला, अर्थक्वेक जाला, जायतो लोक मेला, जायते बिल्डिंगां मोडून पडल्यात, खूब नुकसाण जाला. मागुया संवसाराची तरेतरेचें उदृश्ट आमी पळयता. आयतारा दिसाक आमच्या ऑल्टर सर्वस डे, आवय बापायंक आनी ऑल्टर सर्वसांक आमी उलो मारता हे कार्यावळींत वांटो घेवंक. आनी सांजे 3 वरांचेर तेच 3:30 ती 4:30 वर्सांत आनीक 4:30 दोबाजीक पोरबेचें मीस आसतलें. शेवटाचें गायन आमी गावुया. जैतिवंत जावंक येता K11 पान 144 K11 पेज 144. जैतिवंत जावंक येता मेलोल्यांतलो जिवन जाता दोनी जेजू मुक्ती दाता सगळ्या मनशाक खुशाल करता. देवा बापाक वाखाणुया, देवा पुताक परगोडुया.